गोय प्रदेश काँग्रेस समितीन सोमारा जाल्ल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बसकेत हायकोर्टान अपात्रतायेच्या संदर्भात दिल्ल्या निवाड्याक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचो ठराव घेतला। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोय खंडपीठान काँग्रेस आणि मगोतल्यान पक्षांतर केल्ल्या प्रत्येक 10 आणि 2 अशे एकूण 12 आमदारांक अपात्र ठरोवपा खातीर दाखल केल्ली याचिका भायर आयली। या फुटाबाबत दिवपी निकाल धोक्याचो आसून ताचेर आडनदर करप हे खूप चुकीचे आसा। ताचो वायट परिणाम लोकशाहीचेर जावपाचो संभव आसा, म्हणून तांकां आव्हान दिवपा शिवाय आनी कसलोच पर्याय ना। येता 2 ते 3 दिसांत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाची प्रक्रिया पुराय करतले, अशें काँग्रेसीच्या अध्यक्षान म्हटले। एक ठराव घेतलेलो आणि जे 10 डिफेक्टर्स जे गेल्ले त्यांच्या विरुद्ध डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल करपाचें एक पयली रेजोल्यूशन घेतलेलें। सो आयज आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हाक ब्रीफ केले एक्झॅक्टली तेजो जो हायकोर्टान वर्डिक्ट दिल्ले आसा त्या हाचेर, आनी तेचेर आयज डिस्कशन जालें। आनीक सगळ्या मेंबरांक दिसलें की ही जर ऑर्डर अशीच उरली जाल्यार ती खूब घातक आसा, डेमोक्रेसीक घातक आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक घातक आसा, आनी जे इलेक्शन प्रोसेस आसा ताका घातक आसा, आनी ते सगळे पॉलिटिकल पार्टीच्या एक्झिस्टन्साचो प्रश्न आसा। आनीक सगळ्यांनी एकमतान एक ठराव जो आदले एजी आनी आमचे लिगल सेलाचे चेअरमॅन ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस हाणें एक प्रपोज केलें की ह्या एका इमिजिएटली आमी चॅलेंज करपाक जाय सुप्रीम कोर्टान वचून, आनीक तेजे संदर्भाचें ठराव आयज एकमतान पास जाल्लो आसा। आनीक डेफिनेटली येता एक 2 दिसां भितर 2-3 दिसां भितर हेजी उरली मुखाली जी दिल्ली सुप्रीम कोर्टान प्रोसेस जो आमी स्टार्ट केल्लो आसा ताका आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन ठरावा मार्फत स्ट्रॉंगली प्रपोज केल्लो आसा। दुसरें जे पंचायत इलेक्शना संदर्भान गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनान जे डिलिमिटेशनच्यो प्रक्रिया सुरू केल्ली आसात, कारण नेवो सरकार 10-12 तारखेक स्थापीत जातलो, तरी आसतना घाई गडबडीन जे डिलिमिटेशन केल्याक जंय खुबश्यो ऑब्जर्वेशन आसात त्यो खुबश्यो चुको आनी डिलिमिटेशन मॅन्युप्युलेट केल्ले आसात, आनी तातूंत सगळ्यांक दिसता जरी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाचें नांव आसलें जाल्यार ह्या हितूंत पॉलिटिकल इंटरफरन्स जाला, आनी जी सरकार सत्तेर आशिल्लो त्या सत्तेच्या सरकारान दुरुपयोग करून डिलिमिटेशन आपल्या सोयीस्करनुसार केल्लें आसा। आनी त्या खातीर एक ठरावा मार्फत आमी गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनाक डिमांड करतात की हेजो जो एक टायम दिल्लो आसा तो टायम एक्सटेंड करचो, कारण हेका टायम दिल्लो आसता अप टू 2 मार्च, हो सामको टायम खूब कमी आसा, आनी त्या खातीर तो टायम हो टायम आनी वाडोवचो, ज्या कारणान सगळ्यो अभ्यास करून जंय खंय चुकी जाल्यात त्यो नजरे मुखार हाडपाक लोकांक सोयीस्कर जातलें। पंचायत इलेक्शन कमिशन जरी कंडक्ट करता, इलेक्शन कमिशनान सुद्दां अलर्ट रावपाक जाय टू सी दॅट ऑल द स्टेक होल्डर्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स। स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्साक घेतले शिवाय आपल्याक जाय त्याची मनमानी कोणेच करची न्ही, आनी म्हणून आमची स्टेट इलेक्शन कमिशनरा कडेन विनंती आसा की ताणें जर लोकांक टायम माहीत जाय, आतां 4 मार्च पर्यंत दिलो म्हणटा, 4 मार्च पर्यंत समज लोकांक दिसता की 4 मार्च पर्यंत तें जायना आनी माहीत जाय टायम स्टडी करपाक किंवा हें करपाक, जाल्यार तो टायम ताणें तांकां दिवचो, हेस्ट करचें न्ही। नवे गव्हर्मेंट फाल्यां येतकीर नवे गव्हर्मेंटाक मागीर आपल्याक जाय ती डिसिजनां घेवपाक गव्हर्मेंट इज फ्री। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी।